आता माघार घेणार नाही असं तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान आवाज येता. हे काय आता काय म्हणजे हा? ना असो एक स्टेटमेंट येयलेलो आसा पयर बद्याक संकेतान म्हटलेलो आसा आता माघार घेणार नाही म्हणटा ते. खुबशे बीजेपी लिडरूय थंय दिश्टी पडलेले. बड्डेक बीजेपी लिडरूय खुबशे दिश्टी पडलेले. कोणाची बड्डे रे? कोणाची बड्डे विचारतो म्हाका? तो ते दिसा पयर बड्डे जाला संकेत कोण रे असले बड्डे कितले येता रे ते? कितें घेवन बसला? दुसऱ्या हाडच्यान तो विलास देसाई म्हणटा आपण कॉन्टेस्ट करतलो अशें कॉन्टेस्ट म्हणटा. करपाचे 30,000 लोकां अधिकार आमच्या मतदारसंघात 30,000 लोकां करपाचे बड्डे. पूण सगळे तुमच्याच पार्टयेचे न्हू सर ते द एंड ऑफ द डे. आमच्याच पार्टीच्या लोकांनी ना अशें जाता एकूच तिकेट न्हू फायनली. तिकेट एकटा 30,000ची मेळटली बाकीच्या मेळोनी. ना पूण जेन्ना आनी खूब तिकेट पूण जेन्ना हो स्टेटमेंट येता आता माघार घेणार नाही म्हणजे मागीर आनी कितें उरला फाटी कोणी स्टेटमेंट केलं काढून दाखवतात. कोणी केलं स्टेटमेंट? संकेतान आपल्याच्या बड्या दिसा केला. अरे बड्डे कितले जाणा जाता रे? कितें घेवन जाता या रे तूं इलेक्शन येतरीर बड्डे 6 म्हयन्याक कितले येता ते कोणाक पडल्या रे? बड्डे बरो आहा पण स्टेटमेंट आहा न्हू सर.